नमस्कार. म्हजें नांव डॉक्टर वेदिका वाळके. हांव होमिओपॅथ. हांवें शिरोड्या कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीन म्हजें मुळावें शिक्षण घेतलां आनी मागीर पदव्युत्तर शिक्षण हांवें इंटरनॅशनल अकॅडमी ऑफ एडवान्स्ड होमिओपॅथी मुंबय हांगा घेतलां. तर आज आमी उलोवपाची आसात बऱ्यांत बरी भलायकी म्हळ्यार ऑप्टिमम हेल्थ ह्या विशयाचेर. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान ऑप्टिमम हेल्थ कित्याक म्हणा तर अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल अँड सोशल वेलबींग विदाउट एनी एब्सेंस ऑफ विदाउट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज म्हळ्यार ऑप्टिमम हेल्थ अशें WHOन म्हटलां. हाजो अर्थ कितें तर बऱ्यांत बरी भलायकी म्हळ्यार कितें तर आमी फिजिकली म्हळ्यार आंगान, तशेंच मानसीक म्हळ्यार मेंटल आनी सोशल म्हणजे आमी हेरां कडेन कशीं वागतात आनी आमचें भोंवतणी वातावरण कशें आसा हाचेर आमची बऱ्यांत बरी भलायकी आमकां आस्पावंक मेळटा आनी ऑप्टिमम हेल्थ तेन्नाच मेळटा. तर फिजिकल हेल्थ हाजो पयलो जो पावंडो आसा ऑर फिजिकल हेल्थ फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ म्हळ्यार कितें तर फिजिकल हेल्थ म्हळ्यार आमी आंगान घट आसप. तर आमी ती कशी सामकें बेजीक सांगता तर आमकां बॉडी अवेरनस आसप सगळ्यान चड गरजेचें आसता. म्हळ्यार आमच्या आंगान जे कितें चेंजीस जातात तर बारीक बारीक चेंजीस आसतात. आमी कसली आमकां दुखापत जाता ऑर दुखणें कसलेंय आसा, कसलोय पेन आसा, कसलीय सेन्सिटिविटी आसा ताजी अवेरनस आसप आनी आपल्या भितर कितें तरी बदल जाला हाजी जाणविकाय आसप गरजेची. आनी जर कितेंय बदल जाला तर वेळ आसतना ते दोतोरा कडेन वचप आनी ताजो सोद लावप हें गरजेचें आसता. हें कशें आमी दवरपाक शकता आमचो फिजिकल हेल्थ ऑप्टिमम लेवलाचेर आमी कशी दवरपाक शकतात तर पयली म्हळ्यार एक्सरसायज. बेजीक आसा पण खंयच्याय मनशान 18 जातकर सदांच एक 30 ते 40 मिनटां बेजीक एक्सरसायज करपाची गरजेची आसता. म्हळ्यार चलप किंवा योगा किंवा घरातूच वर्कआवट आमी जाका म्हणटात घरातूच रावून घरा भितर रावून एक्सरसायज करप 30 ते 40 मिनटां हें गरजेचें आसता. मागीर तुमचो डायट सारको आसप म्हळ्यार खावपा पिवपाचेर सारकें लक्ष आसप. आमी सिजनल, ट्रेडिशनल आनी लोकल असो आमचो डायट आसप गरजेचो आसता. मागीर मेडिटेशन करप गरजेचें आसता. मागीर रेग्युलर हेल्थ चॅकअप्स आनी इन्वेस्टिगेशन्स म्हणजे वर्सांतल्यान एकदां तरी आपल्या फॅमिली फिजिशना कडेन किंवा फॅमिली दोतोर आमी जाका म्हणटात ताचे कडेन वचून आपले इन्वेस्टिगेशन्स करप, एक फूल बॉडी चॅकअप करप, एक फूल बॉडी प्रोफायल करप हें गरजेचें आसता. कसलेंय दुयेंस जालें आनी तें पयलीं वेळा भितर कळ्ळें जाल्यार ताचेर उपाय करप सहज सोंपो जाता. सो फिजिकल बॉडी अवेरनस जेन्ना आमी दवरतात म्हणजे आमचें आंग कितें आनी आमचे भितर कितें बदल जाला काय हाची जेन्ना आमकां जाणविकाय आसता तेन्ना आमी बेगींतल्या बेगीन दोतोरा कडेन वचून ताचेर उपाय करतात आनी बेगींतल्या बेगीन आमी त्या दुयेंसांतल्यान सुटपाक शकतात किंवा ताचेर उपाय जावपाक शकता. कसलेंय दुयेंस आसूं तें, एक सादें दुयेंस आसूं किंवा एक फेटल दुयेंस आसूं पूण ताचेर बेगीन उपचार जालो जाल्यार बेगीन आमची तातूंतल्यान सुटका जावपाक शकता. हाजो दुसरो पावंडो म्हळ्यार मानसीक हेल्थ ऑर मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ आमी सदांच आयकतात. आतां कोवीड काळानूच खूब लोकांची मानसीक जी भलायकी आसता ताचेर परिणाम जाल्लो आसा. स्ट्रेस आसता, एंग्जायटी आसता, डिप्रेशन हें एक महामारी जाल्ली आसा. डिप्रेशन 2 वर्सां आदीं WHOची जी थीम आसता वर्साची ती डिप्रेशन आशिल्ली. कित्याक खूब लोक सुसायडान किंवा अशेंच आत्मघात करून भायर पडटाले तेन्ना मानसीक हेल्थ
प्रायोरिटायज करपाची ह्या काळाची गरज आसा. तुमकां जर बेश्टोच भंय दिसता, न्हीद सारकी पडना, खूब स्ट्रेस आसा, बेश्टेच मूड स्विंग्स जातात, खूब रडपाक येतात, कसल्यान लक्ष लागना, ह्यो सगळ्यो सिमटम्सांची अवेरनस आसप खूब गरजेचें आसता. आनी आपल्याक बाबा ताचो त्रास जाता जाल्यार ताचे खातीर थेरपी घेवप, दोतोरा कडेन वचप, खंयच्याय मानसीक शास्त्रज्ञा कडेन वचप म्हळ्यार एक टॅबू जाल्लो आसा. म्हळ्यार आमी कितेंय म्हळ्यार आमचे कडेन जर मानसीक भलायकेचेर आमच्या परिणाम जाला जाल्यार दोतोरा कडेन वचप आमी टाळटात. ताका टॅबू म्हणिल्लो आसा, कित्याक इट इज नॉट कन्सिडर्ड अ व्हेरी नॅचरल नॉर्मल थिंग टू सीक थेरपी. पूण थेरपी हे सामकें नॉर्मल आनी नॅचरल प्रोसेस आसा. फक्त एका थेरपिस्टा कडेन, कावन्सिलरा कडेन किंवा सायकॅट्रिस्टा कडेन वचून उलोवप, हातूनूच अर्दो मनीस बरो जाता, वखदां घेनासतना. जर तुमी दोतोरा कडेन वचपाक शकनात जाल्यार कोण तुमी जाचेर विश्वास दवरतात, घरान कोणूय व्हडलो जावं किंवा बरोबरचो कलीग जावं, ताजे कडेन उलोवन आपल्या तकलेन बाबा कितेंय त्रास जाता, आपल्या कसल्याय गजालीचो विचार चालू आसा जाल्यार तें उलोवप गरजेचें आसा. जितलो उलयता मनीस, जितलो एक्सप्रेस करता तितलें ताका बरें दिसपाचें शक्यता आसता, कांयच मेडिसिन्स घेनासतना. मेडिसिन्स आर नेसेसरी, मेडिसिन्स घेवची पडटात, पण ताज्या खातीर दोतोरा कडेन वचप गरजेचें. म्हणून तुमकां जर कितेंय चेंजीस दिसतात आपल्या मानसीक भलायकेचेर जाल्यार दोतोरा कडेन वचचें किंवा कोणाय कडेन उलोवचें. यू जस्ट हॅव टू स्टार्ट द प्रोसेस आनी मागीर तुमचें मेंटल हेल्थ. आमी कितें करतात, आंगान जर आमी घट आसलीं जाल्यार मानसीक हेल्थाचेर कोण फोकस करना. म्हणजे आमी आंगान घट आसात, एक्सरसायज करतात, बरें खातात, पण रातची न्हीद पडना, खूब स्ट्रेस आसा, मिनटाक रडपाक येता किंवा लक्ष लागना किंवा आमी हॅपी किंवा खूश ना जाल्यार आमी ऑप्टिमम हेल्थाचेर ना, आमी हेल्दी म्हणपाक शकनात स्वताक. सो हे दोनूय आस्पाव तितल्याच गरजेचे असतात, दोनूय पावंडे तितल्याच गरजेचे असतात. फिजिकल हेल्थ जर बरो आसा जाल्यार मेंटल हेल्थ तितलोच बरो आसप गरजेचें आसता. आनी तिसरो पावंडो म्हळ्यार सोशल हेल्थ. आतां सोशल हेल्थ म्हळ्यार कितें जाल्यार आपल्या वातावरणांत हेर लोकां कडेन ऑर आपल्या फ्रेंडां कडेन, आपल्या कलिग्जां कडेन बरें रिलेशनशीप आसप. सोशली आनी पर्सनल लायफान, सोशल लायफान आनी पर्सनल लायफान बॅलन्स आसप गरजेचो आसता. सो हे तिनूय जेन्ना ऑप्टिमम लेवलाचेर आसतात, बऱ्यांत बऱ्या पावंड्याचेर आसतात, तेन्नाच आमी स्वताक हेल्दी म्हणपाक शकतात. तर ह्या सेशनाच्या शेवटाक हांव इतलेंच सांगतां की पयलीं म्हळ्यार स्वताक प्रायोरिटायज करात. स्वताक कितेंय जालें जाल्यार तें टाळू नाकात, इग्नोर करनाकात. बॉडीन जर कितें चेंजीस दिसतात, मानसीक लेवलाचेर जर कितें चेंजीस दिसतात जाल्यार ताचेर उपाय करपाचो गरजेचो आसता. म्हणून दोतोराक मेळप किंवा कोणाय कडेन उलोवप गरजेचें आसता. आनी दुसरें म्हळ्यार तुमी जर खूश रावलीं जाल्यारूच कितेंय जर दुयेंस तुमकां जाला जाल्यार तातूंतल्यान बेगींतल्या बेगीन उपाय करप सहज शक्य जाता. इट इज ऑलवेज सेड लिव हॅपिली अँड हेल्दीली. सो ओन्ली वेन यू आर हॅपी यू आर हेल्दी. शेवटाक इतलेंच सांगता की प्रायोरिटायज करप गरजेचें स्वताक. कितेंय जालें जाल्यार रोखडें दोतोरा कडेन वचप किंवा दोतोराची एडवायस घेवप गरजेचें आसता. आनी खूश रावली जाल्यारूच कसलेंय दुयेंस जालें जाल्यार तातूंतल्यान भायर सरपाक आमकां सोंपें जाता. वील पावर बरो आसलो जाल्यार सोंपें जाता. तर इतलेंच सांगून आयचें हें सेशन सोंपयतां. हांव डॉक्टर वेदिका वाळके तुमच्या सगळ्यांचें देव बरें करूं.